केप्यां म्हालांतल्या बोरीमळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची सामकी अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा। ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची वायट स्थिती जाल्या। हाका लागून थळावे लोक आनी खेळां मोगी हुस्को उक्तायतात। कॉम्प्लेक्सांत आशिल्ल्या मुळाव्या सुविधांच्या देखरेखीचेर पुरायपणान दुर्लक्ष जाल्ल्याचें दिसून येता। तुम्ही पळयता म्हाजी फाटल्यान जो आसा तो बोरीमळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो केपें तशेंच सांगे तालुका एरियेक मोस्ट इम्पॉर्टंट। पूण हेची परिस्थिती अशी बिकट जाल्ली आसा। फाटल्या तेंपा सुद्दां गोमंतक टिवीन सुद्दां हेजेर रिपोर्ट हाडलेलो की जे पेवर्स आसा ते मेंटेन जायना। पूण आतां जे कॉम्प्लेक्साची भितरली कंडिशन आसा थंय पळोवपाक गेल्यार थंय मेंटेन करना। पळोवपाक हे कॉम्प्लेक्स आसा तशें एबंडंट केल्या भशेन वयर जी स्टेप्स आसा जे पवेलियनचे बसून लोकांक ते पळोवपाक मेळटा ती परिस्थिती इतली बिकट आसा। ती पारवे हागून दवरतात आनी सकयल सगळे पेपर घातलेले आसा। पळोवपाक हांगा कोण मेंटेनन्सा ना। सद्या APO म्हणटा तो तेका खंय 2 चार्जीस आसा, संजय शेटकार तो उलोवपाक मेळना। पूण तांकां ते स्टाफा विचारले जाल्यार ते सांगतात 10 जाण खंय मेंटेनन्सा आसता। पूण जी परिस्थिती पळयल्या भितर पळोवपाक काय मेंटेन जायना अशें दिसता। आनी मुख्य म्हणल्यार कितें जे जो टफ आसा बॅडमिंटन टफ तेजी बी हालत बिकट आसा। कित्याक हांगा वेगळे वेगळे एक्टिविटीज जातात। हो मोस्टली रफ यूज जाता आनी तेजी मेंटेनन्साचो प्रश्न जाल्लो आसा। खंय स्पॉट्स निर्माण जाल्ले आसा ते डॅमेज जाल्ले अशें दिसता। पूण तुमी पळयले भितरली कंडिशन पळयले जे रुमाचे टायल्स फुटले आसा ते पयले आमी दाखयले। पूण आतां तुमी जर पवेलियन पळयल्यार सगळे पारव्यांनी हागून दवरल्या, फक्त पेपर घालून दवरल्या, वण्टीचेर हागून दवरला अशी परिस्थिती जाला। पळोवपाक जे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसा ते हेजेर लक्ष दिता काय ना हो प्रश्न आसा। कित्याक हो जो कॉम्प्लेक्स आसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो एक मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा। आनी तशेंच हे होच प्रॉब्लेम ना की हे कॉम्प्लेक्सा भितर स्विमींग पूल आसा तेजी हालत बी तशीच आसा। कित्याक थोडे वास्कोच्यान सुद्दां स्विमींग पुलाक येताले। पूण आतां भितरले जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा लोक मोस्टली हांगा सांजची बॅडमिंटन खेळपाक येता। वयर पळोवपाक गेल्यार वास मारता आनी हेजी खंय तरी जे जबाबदारी जे घेवपी आसा ते टोटल निग्लिजन्स करता। पळोवपाक हो एबंडंट केल्या भशेन हो कॉम्प्लेक्साची हालत जाली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।